नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. एफडीएचे व्हॅलिड लायसन ना धंदो करूक मेळचो ना. एफडीए मंत्री विश्वजिताची फिश ट्रेडरांक शिटकावणी. गोयच्या चेक नाक्यांचेर पुलीस बंदोबस्त. 9 ट्रक परत धाडले. मायनिंग सुरू जावची म्हण मंत्री विजयाची दिल्ली वारी. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू बरोबर बसका. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्तीचो मुख्यमंत्र्यांचो प्रस्ताव हुमकळ्ळो. कॅबिनेटात ऑर्डिनन्स येत म्हण आशा. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पॅनक्रियाटिक कॅन्सर. ताज्या भलायकेचेर उलोवपाचो अधिकार फामिलेचो. काँग्रेसी कडेन ना मुद्दे म्हण भलायकेचेर राजकारण. मंत्री विश्वजित राणे तापलो. मुख्यमंत्र्याच्या घरा 31 ऑक्टोबराक कॅबिनेट मीटिंग. कांय मंत्र्यांक खबर, कांय जाण काळखात. अजेंडाय स्पष्ट ना. काँग्रेस म्हणटा सीएमाक केला हाऊस अरेस्ट. बेशिस्ती वेल्यान गोंय पुलिशेच्या सब ऑर्डिनेट स्टाफाचो पगार कट. मंजुरी नासतना सुटी घेत जाल्यार चलना दिवपाचो टार्गेट पुराय करूंक ना जाल्यार शिस्तभंगाची कारवाय. आनी फाटल्या मॅचीत मोठे जैत जोडला म्हण सुशेगाद रावंक शकना म्हणटा एफसी गोवा कोच सर्जिओ लोबेरा. एफसी पुणे आड आयतारा मॅच. एफडीएचे व्हॅलिड लायसन ना जाल्यार कोणाकच नुस्त्यांचो वेवसाय करूंक मेळचो ना. सगळ्यांक वेळ दिला म्हण एफडीए मंत्री विश्वजित राणेन स्पश्ट केला. सोमारच्यान मडगांव नुस्त्या मार्केटांत एफडीएचे अधिकारी नेमान नुस्त्यांचे टेस्टिंग करतले. भलायकी खात्याच्या सर्क्युलरा उपरांत शुक्रारा राती नुस्तेकार आनी पुलिसां मदीं वाद जाल्लो. खंयची गाडी सोडपाची खंयची ना पुलीसच कन्फ्यूज जाल्ले. शेनवारा दनपारा एफडीएन 11 ट्रक गोंयांत घेतले. 9 परत गेले. 31 ऑक्टोबरा पयलीं मुखेल सचिवान फिश ट्रेडरांची मिटींग घेवची, नाजाल्यार 1 नोव्हेंबर सावन लोकां खातीर नुस्तें आयात करचें ना म्हूण फिश ट्रेडरांची शिटकावणी. परते बॅन करप, परते चालू करप आनी ती एक दाग लागले आसा आमचे एसोसिएशनाक की आमी असले नुस्तें विकतात, तसले नुस्तें विकतात, भायले हाडटा, भितरले हाडटा, पिड्यार जाल्ले हाडटा, केमिकल केल्ले हाडटा. तो एक दाग खंय ना खंय काडपा खातीर आमी अशें थारायलां की 1 तारीखेच्यान नोव्हेंबर 1 तारीखेच्यान आमी भायले नुस्तें हाडपाचें बंद करतले. रिक्वेस्ट करता चीफ सेक्रेटरीक, प्लीज कॉल अस फॉर अ मीटिंग ऑन ऑर बिफोर 31st ऑफ दिस मंथ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स एंड द मिसअंडरस्टँडिंग बिटवीन दीस टू. ही स्टेप घेवन हे सोल्युशन करपाक गव्हर्मेंटाक 1 वर पुरो आमचे कडेन एक डिस्कशन करून कशें करपाचें एक जॉयंटली जावपा जाय न्ही. गव्हर्मेंट एक दीस देखून आमकां आपयना. व्हडली मिटींग घेतात, कलेक्टर मिनिस्टर येता, टीसीपी मिनिस्टर बसता, हेल्थ मिनिस्टर बसता. अरे तूं आमकांय आपय न्ही. दीस इज रिलेटेड टू होलसेल फिश मार्केट. तूं आमकां कितें आपयना. सगळे डॉक्युमेंट दिले बगर कोणाकूच लोकां खातीर नुस्तें आयात करूंक दिवचें ना. फिश ट्रेडरांक दिल्लो वेळ सोंपला. सगळे डॉक्युमेंट दिले बगर आतां कोणाकूच लोकांक खावपा खातीर नुस्तें आयात करूंक दिवचें ना. सोमारच्यान मडगांव मार्केटात एफडीएचे अधिकारी नुस्तें तपासूंक वतले म्हूण एफडीए मंत्री उलयलो. We are not going to allow any truck transportation or traders of fish bringing fish inside the state of Goa without the compliances. आम्ही स्ट्रिक्टली कित्याक हे केला म्हणून पयलीं सांगले की आम्ही तांकां टायम दिलो. दे आर नॉट कंप्लायंग. नाव देर इज नो लुकिंग बॅक. नाव इट इज ओनली मुवींग फॉरवर्ड. ह्यो तरेचे पॉयंट्स बी कवर अप जावंक जाय जे खंय एंट्री वील बी बॅन्ड फॉर दीस पीपल टू ब्रिंग फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. जर 5 स्टार हॉटेलाचे येता न्ही नुस्तें येता, जर 5 स्टार हॉटेलाक जाय, 5 स्टार हॉटेलाक जाय, वी आर रेडी टू कॉपरेट. वी आर रेडी टू बिकॉज वी नो दॅट दिस इज बट द compliance is a must. There is no question of any kind of relaxation anymore. Told the police that not only the 2 points of Polem and Patradevi but all entry points of Goa need to be monitored by the police. गोंया भायल्यान येवपी ट्रकवाल्यांनी शुक्रार राती पोळे चेक नाक्यार मोठो बोवाळ घालो. नुस्त्याच्या ट्रकांक बंदी घाल्या जाल्यार पयलीं सांगचे आसले. आतां आयल्यार ते ट्रक भितर सोडात म्हूण नुस्तेकारांनी गोंय पुलिसे कडेन वाद घालो.
कर्नाटकाचे पुलिसांनी गोंयच्या पुलिसांकडे वाद घालो. FDAचे वॅलीड लायसन ना जाल्यार ट्रक सोडपाचे ना म्हूण अर्ज आसा म्हूण गोंय पुलिशेन आपलो स्टँड क्लियर केलो. भलायकी खात्यान काडिल्ले परिपत्रका उपरांत पळ्या चेक नाक्यार पुलिसांनी पुराय बंदोबस्त केल्लो. बोवाळ जातलो म्हूण पयलींच अदमास आशिल्ल्यान सगळी तयारी केल्ली म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. नुस्तेकारांनी धुमशान घाले ते कर्नाटकाच्या हद्दीत म्हूण गोंय पुलिशेन कोणाचेरूच गुन्हो नोंद केल्लो ना. भलायकी खात्यान सर्क्युलर काडलो खरो, मात शुक्रार राती FDAचो वा भलायकी खात्याचो एकलोय पळय चॅक नाक्यार नाशिल्लो. नुस्त्याची खंयची गाडी सोडपाची खंयची ना, इन्सुलेटेड गाडी म्हणल्यार कितें हें पुलिसांक खबरूच नाशिल्लें. पुलिसांनी सरसकट 20 गाडयो आडोवन धरिल्ल्यो. शेनवारा दनपारा FDAचे लोक पावल्या उपरांत नुस्त्याचे फॅक्टरीत वचपी 7 आनी 4 खाली ट्रक सोडले. बाकीचे 9 ट्रक परत गेले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग बेगीन सुरू जावची, MMDR कायद्यांत बदल जावचो म्हण विजय सरदेसायान दिल्ली वारी केली. विजयान केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कडेन मायनिंगेचो विशय मांडलो. MMDR कायद्यांत दुरुस्ती करपा खातीरचो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो प्रस्ताव हुमकळ्ळा. केंद्रान कॅबिनेटांत ऑर्डिनन्स हाडून ती पास करची म्हण गोंयच्या लोकांची मागणी आसा असो विजयान विशय काडलो. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक दिल्ले उतरा प्रमाण आपूण केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूक मेळ्ळो. गोंयांत मायनिंग वेवसाय कितलो गरजेचो तें ताका समजावन सांगलां म्हूण TCP मंत्री विजय सरदेसायान सांगलें. ब्रेस्तारा गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट पुती गांवकाराचे अध्यक्षते खाला विजयाक मेळिल्ले. मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्रीय मीन मंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक 24 सप्टेंबर 2018 दिसा पत्र बरोवन गोंयच्या हिता खातीर मायनिंग सुरू करूंक MMDR कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव दिल्लो. ते विजयान सुरेश प्रभू कडेन मिटिंगे वेळार सांगलें. मुख्यमंत्र्यांचो हो प्रस्ताव केंद्रांत हुमकळ्ळा. केंद्रान कॅबिनेटांत ऑर्डिनन्स काडून हो प्रस्ताव मोकळो करचो, मायनिंग सुरू करची म्हूण विजयान सुरेश प्रभू कडेन विशय काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाला म्हूण स्वता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलां. काँग्रेस कोर्टांत वता जाल्यार वचचें म्हूण काँग्रेसीक भलायकी मंत्र्याची जाप. मुख्यमंत्र्या खाला कितलींशींच कामां जालीं आनी कामां चल्ल्यांत. काँग्रेसी कडेन खंय मुद्देच ना म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर राजकारण चल्लां. विश्वजीत म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर उलोवपाचो अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या फामिलेचो. अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर. आज ती वेळ आयल्या. मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात. अरे खंय आसा मुख्यमंत्री? ह्या वक्तव्याचेर भलायकी मंत्र्यान काँग्रेसीचेर खर टिका केली. जितेंद्र देशमुखान कितेंय स्टेटमेंट केलो हे मुख्यमंत्री बरो ना हे अख्ख्या गोंयाक खबर आहा. गोंय राज्यान गेल्या 5 वर्सां ब्रिजीस, रोड्स, सगळे तरेचे गोश्ट्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे केन्ना खंयच्याच राज्यात जावंक ना ते ह्या राज्यान जाल्ले आसा. फाल्यां तुमीच म्हणटले की मनोहर पर्रीकाराची याद दवरतले की ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी केल्ले म्हणून. आनी आयज तशी परिस्थिती आल्या केल्ल्यार म्हणपाक. पूण त्याच बरोबर मनोहर पर्रीकरचे आरोग्याची स्थिती जितेंद्र देशमुख कोर्टान गेल्यार चला म्हूण सांगा कोर्टान. कितें ते काँग्रेसा कडेन मुद्दो ना, तेजे जिवना फाटल्यान लागल्या. काँग्रेसी कडेन मुद्दे ना. मुख्यमंत्र्याक पॅनक्रियाज कॅन्सर जाला, ताचे भलायकेचे उलोवपाचो अधिकार फक्त फॅमिलीचो. He is the Chief Minister of Goa and the fact is that he is not well. He has got pancreatic cancer. There is no hiding of this fact. But what is his present condition? You know that he has been brought back from EMS. He is at home. Let him be peaceful with his family. Manohar Parrikar's being at home obstructed administration. I have not found it. I am continuing coming and inaugurating projects and taking up new projects. So let's leave him at his. I spoke to him yesterday also. Leave it. काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून पत्रकार परिषद घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी कशी आहा ही जाहीर करची ना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले असो स्टेटमेंट केलो. तेजेर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन जितेंद्र देशप्रभू हो सारको ना तेन्ना ताणें मुख्यमंत्र्याचेर अशें भाशण करचें न्ही आनी मुख्यमंत्री हो बरो आसा आनी तेची खरीच ताका गरज आहा की कुटुंबाचीच ताका गरज आहा अशें तेचो स्टेटमेंट. आनी जर तुमकां कोर्टान वचपाचें आहा जाल्यार जरूर कोर्टान वयचें अशें विश्वजीत राणेन परतून जितेंद्र देशप्रभू आनी काँग्रेस पक्षाक म्हटलां. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडके. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर बोवाळ चालू आसतनाच 31 ऑक्टोबराक कॅबिनेट बसकेची चर्चा. कांय मंत्र्यांक खबरूच ना
कांय जाण म्हणटात कॅबिनेट आसा अजून अजेंडा ना, म्हायती अस्पश्ट. दुसऱ्या वटेन काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या स्थितीचेर आक्रमक भूमिका घेतल्या. ऑफिसर आनी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याक हाऊस अरेस्ट केल्या म्हण काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्यो खोट्यो सयो मारता म्हण काँग्रेसीक दुबाव. तशेंच सापडल्यार ऑफिसरांनी जेलींत वचूंक तयार रावचे म्हण काँग्रेसीची शिटकावणी. 31 ऑक्टोबराक खंय मुख्यमंत्र्याच्या घराक कॅबिनेट बसका जातली म्हणून माहिती मेळ्ळ्या. मात स्पश्टतेची उणीव. कांय मंत्री म्हणटात कॅबिनेट बसके विशीं माहिती ना. कांय जाण म्हणटात कॅबिनेट आसा पूण अजून अजेंडा मेळिल्लो ना. इतले मजगतीं काँग्रेसीन आक्रमक भूमिका घेतल्या. मुख्यमंत्री खंय हाऊस अरेस्ट. मुख्यमंत्र्याच्या सयांचेरय काँग्रेसीक दुबाव. There's a coterie in the government administration, the administrative coterie. Okay, there's one IAS officer, and then there are political coterie. So they don't allow anybody to come close to them, even their family members. So that's खातीर म्हणल्यार आमी ताका नजर कैद केल्लो आसा. आमी फेब्रुवारी साकून ज्या दिसा साकून गोंयचो मुख्यमंत्री बरो ना जालो, ताका लिलावतीक व्हेलो, तेजे नंतर जी दोन मेजर डिसिजन आसा ती सगळी मेजर डिसिजन वेदर इट इज तेगेली सिग्नेचर मारल्या काय तेणें ना, वेदर दॅट ओरल हेजेर कितें आसा, ओरल इन्स्ट्रक्शन और ओरल अप्रुवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी हांव आज तुमचे मार्फत जे ऑफिसर्स ही ओरल अप्रुवल आनी जी सिग्नेचर खरे मुख्यमंत्र्याचे नासतना जे डॉक्युमेंट आसा ते अप्रूव करीत जाल्यार तुमी कदाचित जेलींत वचपाची शक्यता आसतली. गरज पडल्यार आमी हे सगळे रिव्यू करपाची मागणी कोर्टा कडेन सुद्दां करपाची आमी येवजण सुरू केल्ली आसा. आनी त्या खातीर सगळ्या जे नोकर वर्ग आसात, जे सगळे ऑफिसर्स आसात, तुमी खंयचीय फायल अप्रूव, आमी पयलींय सांगलेलें, परत आमी शिटकावणी दितात, ती तेजेर चीफ मिनिस्टराची सायन नाशिल्ली जाल्यार ती तुमी अप्रूव केल्यार ताका तुमी जबाबदार आसतले. इतले मजगतीं NCP मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ बुलेटिन मागता. काँग्रेस पक्षान आता नवीन इश्यू रेज केलेलो आसा तो म्हणजे CM मनोहर पर्रीकाराच्या सायनीचो गैरवापर जाता म्हणून. काही गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तेजो मनोहर पर्रीकाराची सायन मारून काही फायल्स, काही प्रोजेक्ट इश्यू केलेले आसा. ताचेर काँग्रेसीन त्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक शिटकावणी दिल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर शेजता खेळटा. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.